पूण हांव सगळ्यां कडेन मागता की ह्यो काणयो बरोवपाच्यो बी कितें आसात पूण हर गोंयाचो मातसो उपयोग करात, वापर करात आनी कोंकणीक मातशी मदत करात. कित्याक ना जाल्यार कोंकणी जर उरली ना ऑर प्रॉस्पर जाली ना तर आमकां मुखार रूट्स मेळपाना, आमचे मूळ मेळपाना. तर जेन्ना हांव विचार करता कोंकणीचें हें आतां तुमचें पुस्तक आयलां आनी पुस्तक येतर आसात, प्रिंटींग कॉस्टूय बरो जाला, म्हणजे पुस्तकां इतली व्हडली सर्क्युलेशन नाका, इतली व्हडली कॉपीज करपाची गरज पडना आनी पुस्तक बरोवपाक शकता. पयलीं एक लुईजीन फॉरेरून वचून पुस्तक बरयलें पूण कोण वाचतलो तें म्हाका खबर ना. म्हणून हांव म्हणटा हें रूट्स जे आसा आमचे कोंकणीचे ते धरून आमकां सांबाळचें पडटलें एकमेकांक. पूण आज हुंगराचें पुस्तक आयलें, तातूंत 15 कथा आसात. काणयो कथा म्हणटा कथा आसात, पूण त्या कथांक जी कोण म्हाका भुरगेपणांतल्यान वळखतात पळय तांकां त्या कथांक म्हजें रिफ्लेक्शन आसतलें. हांव एक एका कथेक खंय तरी लिपिल्लें शेणिल्लें मेळटलें, कारण त्या कथेक म्हजीच स्वताचीच कामां हांवें कितें केल्यात ती, आनी बरी कामां वायट कामां कोणाक तापय कोणाक चेपय सगळें तातूंत घायलां. तुमकां वाचतकीर कळटलें तेन्ना तुमी म्हणटलीं हें सुफल. हातूंत दुसरी फक्त नांवां दिल्यात हांवें. हें म्हजें 12वें पुस्तक. हें संजना पब्लिकेशन काडटा.